जो प्रोटोकॉल हा तो फॉलो करचो पडटा. ह्या प्रकरणात जो PI हा त्या पुलीस स्टेशनाचो तेणे स्टेटमेंट आपलो रिटन दिल्लो आहा आनी ही स्टँड्स बाय ही स्टेटमेंट अँड डायरेक्शन्स केम फ्रॉम द हायस्ट लेवल. सो ही सेइंग आय वर्कड एज पर द डायरेक्शन. नाव आय एम बीइंग सस्पेंडेड because I followed the direction from the highest ranking police officer. So now the directions are given by whom? By the same officer. Yes. So suspend कोणाक केलो? जे ऑफिसराक सांगले तू अशें कर आनी तेकाच सस्पेंड केलो. सो तेणें आपलो स्टेटमेंट दिला की आपल्याक हें डायरेक्शन दिल्लें त्या ऑफिसराक. सो त्या ऑफिसराक रिकॉल करपाची गरज आहा. जे हांवें तेदूसय स्पश्टपणी सांगलां की रिकॉल ताका इमिडिएटली पयलीं होम मिनिस्ट्रीन व्हरोंक जाय थिंगा आनी हिंगासर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. जो कोण नेव ऑफिसर येतलो ऑर somebody else from the IAS cadre can do a investigation and give the report, because we are going to ask it in the assembly. आमचो आतां assembly session जो आहा जो पयलो प्रश्न आमचो आसतलो तो हेजेरूच आसतलो, because this is not ending over here. हे फ्युचर आहा आमचो, आमचे गोंयच्या लोकांचो फ्युचर आहा हेजेर की अशेंच करूंक शकता काय. जे कोणे आदी घरां बांदलेली आनी जी रिकॉर्डार येवंक ना, सर्वे प्लॅनार येवंक ना आनी ती खऱ्यांनीच पंचायतीचे हाऊस टॅक्स तेजो 20, 25, 30 वर्सां जाली आहा, तेंची अशीच घरां मोडूंक शकता काय विदाउट कोर्ट ऑर्डर, विदाउट गोईंग टू सिवील कोर्ट, विदाउट गोईंग टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विदाउट गोईंग टू हाय कोर्ट. अशीच कोण येतलो आनी घरां मोडटलो बिकॉज व्हॅल्यू आयज तेजो वाडला म्हणून. एक टायमार जो व्हॅल्यू आहलो तो आहलो 100-200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, पण आयज व्हॅल्यू जो जाला तो 70-80,000 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. ह्या पयशांक लागून लोकांची घरां मोडटली हेजेर प्रश्न आहा. प्रश्न थिंगा तो आगारवाडेकर फॅमिलीचो सोंपना, तेणी कॉम्प्रोमायज केलेलो हो प्रश्न सोंपना. सरकारान हेजेर एक स्पश्टपणी आन्सर दिवंक जाय आनी कायदोय करपाक जाय की अशें करूंक जायना म्हणून. 4 घरां आहा, सर्वे प्लॅनार एकूच आहा, पण आतां तेजे ते भाव जे जाले त्या टायमार 1970, 1965 तेंच्यांनी 3 घरां बांदली उतराचेर. भाडकार म्हणजे तेंच्या आज्याचे उतराचेर. जे आयज भाडकार आहा तेंच्या आज्यान सांगले तुमी बांदा रे, 3 भाव मरे, तुमी 3 धाकटी घरां बांदा. सो 3 घरां जाली. सर्वे प्लॅनर ना, पंचायतीन हाऊस नंबर दिला, तेंचो प्रश्न आहा हो प्रश्न आमी असेंब्लीन मांडपाचे आहा. आतांचे जे भाडकार आहा म्हणजे 4th जनरेशन 1960 अँड टुडे 2024 जे 4th or 5th जनरेशनाचे भाडकार आहा ते काडटले आनी एक बिल्डराक दितले ही आख्खी प्रॉपर्टी तुजी. बिल्डर स्टडी करतलो, एडवोकेट ताका एक लिगल रिपोर्ट दितलो की एकूच घर, एक घराची 4 घरां जाल्या. कशी जाल्या ती कोणाक खबर ना. ते त्याच्या आज्यान दिल्ली ती, आतांच्या भाडकाराच्या आज्याच्या पायन दिल्ली ती 4 जाणांक उतराचेर. तेन्ना उतर आहले, भाडकारांची उतर आहले, उतराचेर घरां बांदप आहले. सो अशें जावंक जायना की आतां कोणे घेतल्या तो म्हणटलो ही सगळीं घरां इलिगल, आतां मोडया ती. बाउन्सर हाडटलो, पुलिशीक थारायतलो आनी मोडूंक स्टार्ट करतलो. मागीर कितें ते लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट जातलें आमच्या स्टेटीन. स्टेटीचे प्रत्येक विलेजीची रेट जी आयज ती तुमी वचून पळयात सब रेजिस्टरान सेल्लेडा जाता 80,000, 90,000. कोणाक खोर्जुवें कोणाक जागो नाका आहलो थिंगा आयज 40-50,000 रुपया रेट जाल्ली आहा. पेडणे रेट जाल्ली आहा 50,000. ते सायडीन मांद्रे, मोरजे, आरंबोल, केरी ते सायडीन रेट 80,000 जाल्ली आहा. म्हणजे अशे रेटी जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्यांक दिसता की आपल्या आज्यान मिस्टेक केल्ली, 3-4 घरां अशीच बांदूंक दिल्ली, ती चूक आहा, ती आमी आतां काडया आनी इकया. थोडे भाडकार अजून पासून बरे आहा, हांव कोणाच्या भाडकारांची अगेन्स्ट उलयना, पण अशें जावंक शकता पयशांक लागून कितेंय जावंक शकता. त्या खातीर ही केस लॉजिकल एंडाक वचपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.